गोयच्या जनतेची आर्थिक स्थिती बरी ना। सरकारान भुरग्यांच्या शिक्षणाचो सगळो खर्च उखलचो, तांकां स्कुलान हाडपा व्हरपाचोय खर्च उखलचो। स्कुलाची पयली आशिल्ली सकाळी 8 ते दनपारां 1 ही आदली वेळ आसा तशी परत करची म्हण काँग्रेस मागता। सध्याच्या वेळेक लागून भुरग्यांच्या जेवणा खाणाचेर परिणाम जाता अशें तांचें म्हणणें। But our demand is that in these challenging times where economy is showing slowdown and livelihoods are under threat and under economic strain, the government should take over all the educational expenses, every educational expense of the students, all the educational needs, should bear the travel expenses of the students. They have got this Balrath and things like that. It's good. But it has to take over the expenses of the students of traveling completely, of each and every student. It is a view of the people which we are reflecting through this memorandum, which has been elicited by us, that these timings are causing hardships to the students, and you therefore look into it and revert it back to the original timing. Because the timings as are existing today, they are disturbing the habits, eating habits, lunch habits of the children. It is going up to 2 o'clock and things like that. By the time they reach home, it is late. Parents are finding it difficult. Teachers are finding it. Everybody is finding it difficult. कॉलेजिंग खातीर एंटी नार्कोटिक सेल आनी ड्रग्सा विशीं कावन्सिलींग जाय म्हूण NSUI मागता। We all know that all the youth in colleges and all are already doing drugs. The thing is that this is a known fact, but it is ignored. So we want the colleges to have an anti-narcotic cell. Okay, then there is no drug test available that will prove that you have any drug in your body in Goa. So we want that to be available. Okay, we want people to find out from where the drug is coming. We want to counsel the students who are getting into this. It is peer pressure that students are getting into it. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। गोयचो मायनिंग प्रश्न सुटावो करतले जाल्यार गोवा दमण आनी दीव कन्सेशन एबॉलिशन 1987च्या कलम 2 दुरुस्ती जाय। मायनिंग सुरू जावचें म्हूण गोंयभर 5 कडेन धरण्याक बशिल्ल्या गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची मागणी। फ्रंटाचो फुडारी पुती गांवकार हे उलयलो। आयतारा सुटयेक लागून धरणे जावचे ना आनी आयतारा सोमारा धरण्याक परवानगी ना, मात सोमारा पणजे फेरये कडेन धरण्याक बसतले म्हूण पुती गांवकारान सांगले। 6 दीस हो धरणा कार्यक्रम चालू दवरला आझाद मैदानाचेर आनी 5 कडेन म्हणजे बिचोले, साखळी, दारबांदोडा आनी सावर्डे अशे 4 कडेन हे सोडून टोटल 5 कडेन आमचो धरणा कार्यक्रम चालू आसा। सगळ्या लोकांची जागृताय जाल्ली आसा, सगळ्या लोकांक विशय लोकां कडेन पावल्लो आसा आनी लोक आनी ऑथॉरिटी सुद्दां कन्विन्स जाल्ल्यो आसा की बाबा हें जर सोल्युशन जर काडपाक जाय जाल्यार हें सोल्युशन केवळ एकाच हेचेर मेळूंक शकता, तें म्हणजे गोवा दमण एंड दीव एबॉल्युशन कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट 1987 हेजे सेक्शन 2 जर एमेंड केलें जाल्यार तें जावंक शकता। आमचें कंडिशन क्लियर आसा। कन्सेशन इवन आफ्टर इंडिपेंडंट सुद्दां 1963 कन्सेशन म्हणून दिल्लीं आसात, लीज म्हणून दिवना। दो द लीज MRTA एक्ट 1957 इज ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड। कन्सेशन्स वर्सीस लीजस हो जो 1975 एक ऑर्डर काडलेली मायन्स एंड सेंट्रल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान, ते अगेन्स्ट साळगांवकार हायकोर्टान गेल्ले आनी थंय ताणें अशें म्हटलें की बाबा ती ऑर्डर जी आसा ते ऑर्डर क्लियर मेन्शन केल्लें आसलां की कन्सेशन कॅनॉट बी ट्रिटेड एज लीज। दुसरें हांगा जे आमी बसतले फाल्यां आमी बसचे ना, कारण फाल्यां आमकां परमिशन आनी फाल्यां संडे आसा आनी परमिशन आमकां ना। पूण 18 तारखेक आमकां परमिशन तेंच्यांनी दिवंक ना हांगा हो कार्यक्रम आसल्या कारणान, हे फंक्शन आसल्या कारणान, तेन्ना आमी सायडीक आझाद मैदानार धरणा कार्यक्रम करचे ना, पूण जे फेरीबोट हें आसा धोको आसा ते सायडीक थंय आमी पीसफुली एज्युटेशन करतले। तुम्ही सीएमाक मेळतले बी सीएम मेळपाचो आमी प्रयत्न करतात, अपॉइंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न करतात, तेणें दिली जाल्यार फुडल्या विकान मेळटलें। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।